ह्या इलेक्शनाबद्दल तुमचे मत सांगा. आत्तां म्हाका वोट दिला सार्दियांक आनी सार्दियाचे हे ते पार्टीन जड आसा सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा गिरीशाची जड आसा. पूण आमकां खात्री आसा की कित्याक हांव गोंय दोनूय वाटेचें भोंवला नॉर्थ सावथ सगळ्या भोंवला हांव मिटिंगे अटेंड केल्या. सो म्हाका म्हाज्या प्रमाणे की लोकांक व्हडलेशें सांगूंक पडूना सांगपाक पडूना. लोक आपूण जावनूच मिटिंगां येवप आनी कितें करप आनी आज पासून लोक सगळे जे आसा आपूण जावन स्वता जावन ते भायर सरतले आनी ते वोटींग करतले. पूण तांकां दिसता की रिन्युएबल कॅन्डिडेट आसा तो फ्रांसीस सार्दी म्हणजे हे सार्दी जो आसा निवडून येयल्ले आनी ते वटेन नॉट बाब गिरीश तोय येतलो. आनीक म्हाका दिसता हे जे आतां नवीन सरकार जावपाचें सरकारांक सार्दी आसतलो मे बी गिरीशूय आसूं शकता अशे दोगूय जे आसा ते दिल्ली वयतले. आनी आमचे देशाची सरकार जे आसा तें काँग्रेसी जातलें आनीक जें आसा काँग्रेसी आनी गोंयांकूय बी तें जातरीच गोंयची सुद्दां सरकार हें काँग्रेसी जातलें हें आमकां खात्री आसा. गोंयचे तिगून निवडून येतले दोनचे तिगांचे भितर कितें जावं शकता पूण दोन एक खंय तरी वचूं शकता पूण दोन आमी धरता की तिनी येतले अशें धरतात. तिनी हें आसा एसेंब्लीचे अशें हें मांद्रे जावं तुगेलो हें तुगेलो दुसरो म्हापसा आनी तिसरो शिरोडा हे तीन आं शिरोडा जर हांव मिटींग गेला तेन्ना लोक आशिल्ले हांव दत्तगड गेला जावं बोरी गेला अशें मिटिंगे हांगा बेतोडे गेला पूण दिसता लोकां वयलें दिसता पूण लोक रिएक्शन दाखयना कांय दाखयना सायलंट कित्याक वायटपण कित्याक अशें लोकांचें मत आसा. पूण तें लोकांचें मत जें लोक सायलंट रावता तुमकां फायदो जातलो. लोक सायलंट रावला आनी ते वोट मारतना आमच्या हातीचेर आनी त्या वाटेन सगळे वाटेन हातीचेर ते चारय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे दोन पार्लमेंट आनी 3 असेंब्ली हे तिनूय जे आसा आनी वेवस्थीत सगळे कडेन हें जाल्लें आसा प्रचार जाल्लो सगळे तरेचे खंयच असो नेगेटीव जावना. नेगेटीव अशें म्हणजे अशें कोणें नाकारलें अशें ना पण एज ए पॉझिटीव सगळें आनी ते विनींग काँग्रेस पार्टीचे बाजून आसा. आनी आनी मडकय जे आसा मडकय सुनिलांनी बी काँग्रेसीक तेंको दिल्लो आसा मडकयचे